गोयच्या इतिहासीक आणि सैमीक दायजाचो महत्वाचो भाग आशिल्ल्या पोंबुर्फा झऱ्याची पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी पळोवणी केली। या संदर्भात हळडणचो आमदार कार्लोस आर्वालेस फेरेराय हाजीर आशिल्लो। ह्या दायज थळाच्या संवर्धन पर्यटन उदरगती खातीर गरजेचे पावलां उबारपाक सविस्तर निर्णय आमदारांनी घेतलो। स्वदेश दर्शन 2.0 च्या अंडर जे कामाक घेतिल्ले ताजे इन्स्पेक्शनाक आमी हांगा आयिल्ले। आमचे बरोबर आमचे ह्या मतदारसंघाचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आमचे बरोबर आसात, गोखलो बाकीचे ग्रामस्थ। आमी आयिल्ले बेजिकली 23 जून पर्यंत हो कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी डिपार्टमेंटाकूय सांगिल्ले। इलेक्शनाच्या मदीं इश्यू जाल्ल्यान आनी दोतोरान फाटीं तो विशय घेतिल्लो, ताजे खातीर हो एक डेडलायन घेवन आमकां सोंपोवपाक जाय आनी लोक अर्पण करपाक जाय। एक आल्दोनचो एक सारको महत्वाचो जागो जे हातूंतल्यान जाणटे नेणटे भुरगे सगळे येता आनी वापरता, ते लोकल्सांक तशेंच टुरिस्टांक दोगांकूय वापरूंक मेळ्ळो जाल्यार इन्क्लुझिव्ह जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा जाल्यार एक अशें हें स्थान जातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंट तयार जातले, लोकांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्योच, प्लस लोकांक एक बरो टुरिस्टीक स्पॉट मेळटलो। आज लोकांक नेचरा बरोबर रावता आसतना असले जाग्यांक अस्तित्वात परत हाडप आणि पूर्ण तरेन रिनोवेट करप विथ द रिक्वायरमेंट, कॅफेटेरिया जावं, विविंग स्पॉट जावं, टॉयलेट ब्लॉक जावं, चेंजिंग रूम जावं, स्वता जंय स्प्रिंग आसा ती पोंबुर्फा स्प्रिंगेचे बरें ब्युटिफिकेशन जावं, हे सगळे अस्तित्वात काम चालू आसा। कॉन्ट्रॅक्टराकडे आणि आमच्या डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरांकडे उरलेल्या प्रमाणे तांणी आनी एक 30 दीस मागल्या की ते सगळे कंप्लीट करून दिवपाक। आमचे ध्येय आसा की आल्दोना मतदारसंघान हे एक हॉलमार्क प्रोजेक्ट ज्या हातूंतल्यान एक बरो प्रोजेक्ट तयार जावपाक जाय आणि पूर्ण खात्री आसा की टायम बाउंडान आमी कंप्लीट केलो जाल्यार बऱ्या तरेन हो प्रोजेक्ट फुडें वतलो। आयच्या दिसाक आमी पूर्ण तरेन हे कितें चेंजीस जाय, कितें खंय फास्टन करपाक कितें डिसिजन मेकिंग जाय, आमचे बरोबर आमचो एमडी बाप्पुलदी पारोलकर आसा, ताणें ताच्या टिमी बरोबर सगळी नोंदणी घेतिल्ली आसा आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की जाता इतले बेगीन 15 ऑगस्टाच्या पयलीं ही सुवात आमी इनॉग्रेट करून लोकार्पण करतले, जातूंतल्यान मुख्यमंत्री एखादी आसतलो हे करपाक, आमचे इनॉग्रेशन करपाक आणि बऱ्या तरेन हो प्रोजेक्ट फुडें लोकांक मेळटलो हे पूर्ण तरेन खात्री बाळगिता। रोहन बाबान सांगला त्या प्रमाणे आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम की तेन्ना लास्ट इयर आमी ते फाउंडेशन स्टोन घाल्ले फॉर रिनोवेशन आणि हांवें ताका सांगला पासून हें आतां काम सडनली स्लो जाला, ते म्हणटाले लेबर ना म्हूण देखून तेन्ना इन्स्पेक्शन घेयले सगळे फास्ट ट्रॅक करपाक आणि जाग्यार हाडपाक सगळे थोडे चेंजीस पासून तेणें सजेस्ट केला आणि थोडे प्रश्न विचारले, ताका क्लॅरिफिकेशन मेळोवन मागीर तेणें सजेशन दिलें कितें करपाक, कित्याक टू लिव्ह विथ नेचर म्हूण तें आनी टू हॅव दॅट फील ऑफ हेरिटेज विथ नेचर म्हूण तेणें एम्फसिस दिला। आणि हांव खूश आहा की तेणें सांगला ते पासून झोरिको पासून कितें चेंजीस करपा आहा ते सिंकाचे पासून लॉकडावन कर आनी फकत गिव that look of that urban or that rural look of the village and of its antiquity along with vibing with the background and the history and the ecology. So ते पासून बरें जाला। any toilet block, cafeteria and the resting room तेजे पासून रिव्ह्यू घेतला आणि हांव खुश आहा की तेणें डिमांड केला की बिफोर 15 ऑगस्ट रेडी जावपाक जाय म्हणून। सो आय एम होपफुल ते बेगीन जातले म्हूण रेडी आणि बेगीन ते बेगीन बिफोर 15 ऑगस्ट वी शूड हॅव दिस इनॉग्रेशन। थँक यू व्हेरी मच।